जय वंदे मातरम वंदे मातरम इन्कलाब जय भवानी। नमस्कार। आज आमची केरी पंचायतीन आम्ही पर्या मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाऊन आम्ही भारताचे विजय, आमचे नरेंद्र मोदीजीचो विजय आणि आमचे सगळे आमची पळय देश आसा भारत माताचो हो विजय आज सेलिब्रेट करपा खातीर आमी ही सिंदूर यात्रा काढल्या। 2 माडाच्यान आमी हांगा आजोबाच्या देवळा कडेन देवळ पर्यंत आयल्या आणि ही सिंदूर यात्रा म्हणटा ती ते आमी म्हणटा न्ही नामी काफी हे म्हणटा तशें की जे 22 एप्रील जे पहलगामाक जे आतंकवादीचो जो अटॅक जाल्लो, टेररिस्टाचो जो अटॅक जाल्लो निर्दोश ट्युरिस्टांचेर आणि तेय बी सगळे जे पुरुष आसा फक्त तांकां आनी धर्म विचारून ज्या पुरुषांक हाज्या फॅमिलीच्या समोर आपल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या समोर नवे लग्न जाल्ले कपल्स तांच्या बायलेच्या समोर पुरुषांक ज्या तरेन बेरेमीन जे मारिल्ले 22 हे टेररिस्टांनी तांकां मुजोड जवाब दिवपा खातीर जे भारतान हो निर्णय घेतिल्लो, आमचे नरेंद्र मोदीजीन जो निर्णय घेतलो आमच्या देशा खातीर, आमच्या महिलां खातीर, महिलांचो आमी म्हणटात हो सिंदूर आमी प्रत्येक जाण म्हणटात आमी हळद आनी कुमकुम, आमचो जो कुमकुम आसता, आमचो सिंदूर आसता, प्रत्येक सौभाग्याचो, प्रत्येक सुवासिनीचो हो महिलाचो आमचो प्रतीक म्हणटा आमी। आनी हो जो कुकूम आसा ताजो म्हत्व आमच्या प्रत्येक सुवासिनीक खबर आसा। आनी जे तरेन एक पुरुषाची जी हत्या जाली ताज्या बायलेच्या समोर ताजो बदला घेवपा खातीर जे निर्णय आमचे मोदीजीन आनी आमचे देशान, आमच्या सरकारान जे घेतले ताजो पाठिंबो फक्त बाकीचे बी सगळे पार्टी आमच्या देशाचे न्ही, सगळे जगाचे वेगळे वेगळे देशांनी आमकां सहकार्य केले, आमकां पाठिंबो दिलो। आनी जे तरेन मोदीजीन आमचे आर्म्ड फोर्सेसाक जे पावर दिल्लो की तुमी डिसायड करा कशें तुमकां अटॅक करपाक जाय आनी कशें तुमी फुडें सरपाक जाय आनी कसो हो बदला घेवपाक जाय आनी कसो आमचे निर्दोश जे लोकांची हत्या जाली तांचे लायव्जांक आमी तर तांकां तर आमी तर आमच्या महिलांक तर फुडें काडपाक जाय, नाल्यार प्रत्येक तांणी जे कितें म्हणिल्लें तुमी वचात तुमकां आमी सोडटात कित्याक तुमी वचून मोदीजीक कोण सांगतलो आनी ताजो जवाब आमचे देशाचे नेते जे आमकां भाग्यान मेळिल्ले आसा, मोदीजी सारके नेते, तांणी कितें केलें, तांणी फुडें जे आमची युद्ध लडोवपाक जी फुडें धाडली ती आमची 2 महिला जे आमी जे प्रेसाक समोर जे येताले युद्धान जे फुडें सरली ती आमची विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि आमची कर्नल कुरेशी, आमची 2 अशी महिला ज्या तरेन तांणी महिलांक तांचो सिंदूर मिटयलो। आमी आमच्या महिलांक सक्षम, आमची अशी महिला सशक्त, आमची महिला आमच्या देशाची महिला कशी सक्षम कशी सशक्त आसा हे मोदीजीन दाखोवन दिले। आणि आमी पळयता की प्रत्येक आर्म फोर्सेसान आता भरपूर प्रमाणे आमची महिला फुडें सरल्या। जे तरेन सीमेचेर आमचे जवानांनी आपलो आमची ज्या तरेन आमचे जवान सीमेचेर आपल्या परिवाराची चिंता करनासतना आपल्या घर, आपल्या भुरग्याची, आपल्या बायलेची चिंता करनासतना अशे हे जवान आमचे सीमेचेर आमच्या देशाची रक्षा करपा खातीर वतात। म्हणून आमी रातची सुशेगाद न्हिदपाक शकता आनी ह्या जवाना खातीर आणि हांकां सेलिब्रेट करपा खातीर आमी ही सिंदूर यात्रा काडल्या। आमी ज्या तरेन आमी अटॅक केले आमी पळयले की आमी फक्त नो टेररिस्ट कॅम्प जे तांचे व्हडले टेररिस्ट कॅम्प आशिल्ले 4 पाकिस्तानाक आणि बाकीचे आमचे POK म्हणटा तशे पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीरान हे आमचे नो टेररिस्ट कॅम्प फक्त प्लॅन स्ट्रॅटेजी करून आमी फक्त तांचे आमी टेररिस्ट कॅम्पाचे आमी नष्ट केले। पण पाकिस्तानान जे तरेन आमचे गुरुद्वारा, देवळां, सिव्हिलियन्साक अटॅक केलो हो फरक दाखयता भारतान आणि
आमच्या पाकिस्तानात जे तरेन पयलीं मोदीजीन 22 तारखेक हो अटॅक जायना फुडें पयलीं असो अटॅक जावचे पयलीं तांणी मिलिटरीचो अटॅक जावचे पयलीं तांणी ठरयलें पयलीं सुरू केलें आमचें इंडस वॉटर ट्रिटी हे बंद करून आनी ज्या तरेन हो निर्णय घेतलो ताज्या नंतर तांणी स्ट्रॅटेजीकपणान डिसायड केलें की आमी फक्त टेररिस्ट कॅम्प अटॅक करतले आनी हे सक्सेसफुली केलें. पाकिस्तानाक 6-7 दिसां वयर पाकिस्तान टिकपाक नाशिल्ली. आमचे जे आमी पळय आमची वायुसेना आमची आर्म्ड फोर्सीस आमची नेवल फोर्सीस ज्या तरेन आमचे जी आर्म्ड फोर्सीस आसा जे सशक्त आसा सक्षम आसा ते पाकिस्तान एक 4 दिसां वयर टिकपाक नाशिल्ले आनी ताज्या खातीर तांणी म्हणलें की आमकां सीज फायर जाय आनी आमी बी मान्य केलें की सगळ्याचे भलायकी खातीर आमी सीज फायर करतले. पण मोदीजीन जेन्ना काल देशान खातीर ते उलयले आनी तांचे जे काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली अड्रेस जालो टू द नेशन तांणी सांगलां की आमी उगी रावपाचें ना आमी कशेच भशेन टेररिजम टॉलरेट करपाचें ना आनी आमी दोळे उगडे दवरून सगळे आमी पळयतात की बाबा दुसरो देश पाकिस्तान कितें करतात हे टेररिस्ट कॅम्प्स कशे करतात आनी एक पसून अटॅक तर परत जालो इट विल बी अ ॲक्ट ऑफ वॉर म्हणटले आनी परत युद्ध सुरू जातले. म्हणटकच मागता की सगळ्याच्या भलायकी खातीर देवान आमचे मोदीजीक आमचे प्रत्येक आमच्या भारत माताक दीर्घायुष्य दिवचे आमचे मोदीजीक दीर्घ आयुष्य दिवचे. आमी हांगा आजोबाच्या देवळा कडेन आसा मागता आजोबा देवा कडेन की आमच्या भारत माताक आमच्या मोदीजीक आनी आमचे प्रत्येक भारताच्या नागरिकाक आमचे 70च्या नागरिकाक गोंय राज्याच्या नागरिकाक सुख शांती आयुष्य आरोग्य समृद्धी दिवन आमी सुख शांतीन आमचे देशान रावचे आनी जे आमचे मोदीजीचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत आनी ते सदांच म्हणटा की आमचे नेशन फर्स्ट म्हणटा ते आमचे जे स्वप्न आसा आमचे स्वप्न तर साकार करपाक जाय. मोदीजीचे जे विकसीत भारताचे स्वप्न आसा आनी प्रत्येक नागरीक तर सक्षम जावचो हें जे स्वप्न आसा तांचें हें तर साकार जावपाक जाय जाल्यार आमच्या देशान आमकां शांती जाय आनी शांती घेवनूच आमी सगळे सक्षम जावनूच आमचो देश फुडें काडटले आनी मोदीजीचे हात बलकट करपा खातीर आमी सगळे एकत्र येवन सदांच सदैव आमचे मोदीजी बरोबर आसा. परत एकदा सगळी म्हणात भारत माता की जय, भारत माता की जय. मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. मोदी जी है तो मुमकिन है. मोदी जी है तो मुमकिन है. देव बरे करू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.